गोवा फॉरवर्ड पक्षाकडेन युती ना म्हण चिदंबरान स्पश्ट केलां. काँग्रेस आनी भाजप गोंयच्या जनतेक फटोवपाक सोदता. भ्रष्टाचारी सरकारा आड लढपाक आनी स्थिर सरकार दिवपाक तृणमूल काँग्रेसो एकूच उपाय म्हण राजानो डिमेलो उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आयज सगळ्या जाणां आतांच बातमी एक भायर सरल्या की बाब चिदंबरान सांगलां अलायन्स ना गोवा फॉरवर्ड पार्टी कडेन. लोक घुसपायता. फकत गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो लिडर दिल्ली येयलो आनी राहुल गांधी बाबाक सांगलें की आमी काँग्रेस पक्षाक सपोर्ट करता, आमकां बीजेपीक भायर उडयलें आनी राहुल गांधीन तें मांडलें. अलायन्सचो प्रश्नच येना. हितून एकूच कळटा वीकनेस जी आसा काँग्रेसची इतली वीक की नोबडी कॅन बिलीव दॅट दे कॅन डिफीट दीस प्रेझेंट गव्हर्नमेंट. हावेवर दे आर ट्रायंग टू फूल द पीपल एज मच एज पॉसिबल. आता लोकांक 14 पॉयंट आणि हेय आता व्हडले 14 पॉयंट जाला. बोथ आर ट्रायंग टू सी हाऊ दे कॅन फूल द पीपल ऑफ गोवा and how many MLAs they can get to sell them back to the BJP to form the government. But lok shadur asa and people are not going to fall prey to these practical jokes that they are playing. Secondly, Dinesh Gundu Rao has tweeted that he has invited the Goa Forward president to meet the Indian National Congress president of Goa at the Congress office. हांव याद करून दिता सगळ्यांक की सोबत म्हणटालो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो अध्यक्ष म्हणटालो हो जी गिरीश चोडणकर जी आसा तो एक बोणेर म्हणून. आता एक अशें दिसून येता की नाल जी म्हणटात गोवा फॉरवर्ड इज गोइंग टू मीट द बोणेर आनी थंय कितें जातलें लोकांक कशें फोटो ट्राय करतले हें आतां आमी पळोवचें पडटलें. लोक एका बदलाक ना. आतां सारकेंच क्लियर जालां. Only alternative before the people of Goa is TMC to give a stable government and to fight this corrupt BJP government.